देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत सर्गींच्या राजा विशीं आनीक एक वोपार जेजू आमकां सांगता. ती वोपार एका राजाची, जो उदार काळजाचो आनी उदार मनाचो आसलो. राजान चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, पळयात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चरबोयिल्लीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक येयात. असलें मोन जावन आसा आमच्या सर्गींच्या बापाचें. आमचो सर्गींचो बाप आमकां दिसान दीस सवार देण्यांनी भरता आनी भरीत आसा. आनी सगळ्यावून व्हडलें देणें जावन आसा ताचो पूत, आमचो सोम्या येजू क्रिस्त. आमी खऱ्यांनीच त्या सगळ्या देण्या पासत उपकारी आसात काय? मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून. देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.